काँग्रेसीक न्हू पळय इंडिया अलायन्स ही काँग्रेसीक न्हू हितून भरपूर रिजनल पार्टीज आसा जशे एनडीएन आसा तशे तितून आसा सो तांकां आमी सपोर्ट करतले. फायनली जेन्ना इंडिया अलायन्स किंवा युपीए असेल तर नाव येतं काँग्रेसी सरकार लागता काँग्रेसूच करता. पळय काँग्रेस सरकार कोणूच आपलो सरकार करिना हे लक्षांत दवर. काँग्रेसीची सध्या लायकी ना आपलो ओन सरकार करपाचो कित्याक गेल्या फावटी तांकां 52 काय 53 फक्त सिटां पडल्या आनी 543तली जेन्ना 52 पडल्या सो इमेजीन करा आनी कितली सिटां सरकार करपाक जाय. आनी म्हाका दिसना काँग्रेसीक ते पॉसिबल आसा विदाउट हेल्प ऑफ अदर रिजनल पार्टीज अदर इंडिया अलायन्स तेंचे पार्टनर्स आनी रेव्होल्युशनरी गन्स. तुम्ही काँग्रेसीक म्हणटा ते बसोवचे ना ते म्हणटा तुम्ही बसोवचे ना पळय कितें आहा आतां काँग्रेस ते म्हणटा पूण काँग्रेस जर आमी आयज आम आदमी पार्टीक पंजाबाक पळयत जाल्यार पंजाबान आतां 8 सीट आयज डिक्लेअर केल्ले आसा. गेल्या फावटीचो जर रिपोर्ट पळयत आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टीक पंजाबाक फक्त 1 सीट जिखून येयला. 7% वोट शेअर आसा. काँग्रेसीक 8 सिटां येयल्या ऑलमोस्ट 40% वोट शेअर आसा. तरी पूण आम आदमी पार्टी 8 सिटां करता आनी ते थंय अलायन्स करिना. 13 सिटां ते घालपाचे आसा. जर आम आदमी पार्टी हांगा अलायन्स आसा ते जर काँग्रेसी वांगडा थंय करपाक शकता जाल्यार वाय नॉट आरजी इन गोवा. ते जर थंय तांकां ओगी रावपाक शकता जाल्यार वाय नॉट इन गोवा. सिंपल क्वेश्चन. 7%चेर आमी तर 10%चेर आहा.